जेसु मोजा तुझे रापात येता ओसु मोजी इसोगली बाता लुकाचे शुभ वर्तमान. जेजून फारिसेवांक सांगले, कोण एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दबाज्यान बरी बरी जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगळोच चोवणांनी बरोवन ताच्या दारवोंट्याशी पडोन आसतालो. ग्रेस्ताच्या मेजावेले पडटा ते खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चोवणां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें. तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो ग्रेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. एमकोणांत आटे विठे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलेल्या लाजाराक ताणें पयस थावन देखलें आनी अशी बोब मारली, अब्राम बापा, म्हजे चुचुरे दवर आनी आपल्या बोटाची थेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब तोंड करूंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव भारी वळवळटां. आनी अब्राहमान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुजे जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटोच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगातान तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार तुमच्यान जायना, न्हय म्हूण थंय थावन हांगा येवंक जायना. कित्याक आमचें आनी तुमचें मोदें मोठें व्हडलें पाताळ थारायलेलें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड, म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेवूय हेच वळवल्याचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइसेस आनी प्रवादी आसात, तांचें तांणी आयकुचें. पूण ताणें परतून म्हणलें, तशें न्हय अब्राहम बापा, मेलेल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार तें जिवीत बदलतलें. शेकी अब्रामान ताका सांगलें, मोइसेसाचें आनी प्रवाद्याचें ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून ताच्या मनांत सोत रिगचें ना. देवाचें उतर हें.